मग ती माती कोण घालून लायला? ती माती कोण घालून लायला त्या प्लॉटांक? त्या प्लॉट आमगे मरतो, ते प्लॉटां माती कोण घालून लायला? पावसा उदक गेली ना पावसा उदक घायला त्या प्लॉटां यो तुमगे प्लॉट क्वालिटी एक्सपोर्ट न्हू. मागीर तुम्ही IDC भायर कित्याक पावले? IDC भायर कित्याक पावले? कुठीना खबर ना कुतीनो न्हू, तुम्ही मशीन लायले न्हू, मशीन कोणाले? मग हे कितें तुम्ही ना काडटू न्हू, आमगे प्लॉटां कित्याक माती घायली? तितून केस चालू आहा मरे, तितून केस चालू आहा. आमगे प्लॉटां मात कित्याक घायली? काडपा न्हू रे, काडपा बरें. हे कितें सगळें उदक कित्याक सोडला पाडेले? हे पाडे उदक कित्याक सोडला? कायदो ना हिंगा. ते माती घायल मरे सगळे प्लॉटांक. बाप तुगे मशीन बंद करा, पुलीस येवन दिया. त्या प्लॉटां मात कित्याक घायली? मातशें बंद कर, पुलीस येवन दिया. तुमगे कितें परमिशन आसलें दाखयाय त्या वटेन माती घायली ती. हे चल्ला कुकडे. अविराज देसाय हांव आतां हिंग उबो आसा. ते IDC भायर ते मशीन जे चलता पळय न्हू, ते IDC भायर म्हाका पळयाय तुमी. हिंगे दादागिरी चड जालाय कुंकळे गांवांक. हांव मागता कुंकळे MLA कडेन, युरी आलेमावा कडेन हें पळोवपाक. म्हाका आज दनपारां 3:30 फोन येयलो, पुलीस ऑथॉरिटी न्हिदली हिंगा. ह्या प्लॉटांक स्टे आसा कोर्टाची. आतां हें सगळें उदक सोडली हिंगा. उदक सोडली. वो रॅबू पळय, वो रॅबू पळय पांयां भरतो. बाबा इलें उदक हाड रे पांयार घालूंक. आमकां दादागिरी, हे दादागिरी हिंग चलपा नाय कुंकळ्यांक. आमी जिवार उठले आहाय आतां. आतां हे माती घायला, ही माती घायला सगळी. हे इंडस्ट्रियल स्टेटी भायर हे उदक सगळी सोडला, वास मारता हिंगा. आनी आतां हे फिलिंग केला. ह्या प्लॉटां स्टे आसा कोर्टाची. पुलिसा फोन केला, पुलीस पावतले सायटीचेर. परतून एकदां मागता कुंकळे MLA आनी LOP कडेन की हेजेर हें पळोवचें, हें कितें चलता तें. MLA कडेन मागता आमगेल्या. आज आमी कुंकळे IDC क्वॉलिटी एक्सपोर्टा भायर आतांच मामलेदार, सालसेत मामलेदार आनीक आमगेलो तलाटी, कुंकळचो जो तलाटी आसा तो येवन हिंगा आनी अलॉंग विथ पुलीस पर्सनल हिंगा आशिल्ले ते सगळे इन्स्पेक्ट करून गेला. आतां कितें हो रातचो टायम जाले म्हणटरीत ही लायट बीट कांय ना. आनी थिंग सकयल देंवल्यार तितली बुडटाय पांये. ती घाण आहा ती सगळ्यांक खबर आसा. आनीक ऑलरेडी आमचे लोक, आमचे गांवचे भाव हे सरावंडींग रावपाचे ते आज ते सोशल मिडियाचेर पळोवन भायर आयले बडे. पूण सकाळ सावन एक सोशल मिडियाचेर एक मॅसेज सर्क्युलेट जाताली, वास येता म्हूण. ती गजाली म्हाका दिसता एक 10-15 ट्रिपी तरी माती घातला थंय आनी तें फिलिंग चलतालें. आतां हें फिलिंग चलता खंय? हें फिलिंग चलता IDC भायर. दीस एरिया कम्स अंडर म्युनिसिपालिटी जुडिस्ट्रिक्शन. आमचो एक्स कावन्सिलर हिंगा आसा आनी प्रेझंट कावन्सिलर एक आसा आमचे बरोबर आज मारियन सुवारीस. हे तुमकां बरे भशेन कशें फंक्शनींग जाता कुंकळे. आनी ह्या रितीन अशें चलपा जायना. थंय पळयता आसतना तूं कितली गार्बेज डंप पडले आहा ती. आतां हांव मागता एकूच की फाल्यां जो दीस येतलो ते कितें चेंजीस जाता म्हण आतां. आनी एक क्लियर कट मेसेज, आमी भिवनाय तुमकां दिसता आसतलें आमचे फाटल्यान कोण ना. आमचे फाटल्यान सगळे आमचो लोक आसा आनी आमचो MLA बी आसा. ती स्प्रेड जायता. आज कॅन्सर डिजीज, लिव्हर डिजीज, कळ्ळें तुका न्हू, जायते डिजीजांनी लोक पिडीत जाल्ले आसा. तेन्ना आमी सरकाराक एक लास्ट शिटकावणी आमी दितात. हे आमच्यान हें सोंसपाक जायना. आमी सारके फ्रस्ट्रेट जाल्ले आहा. आनी कांय लोक अशें म्हणटाले 4-5 बकरा एक जावन हे अशें कितें करता काय म्हणून, अशें कांय ना. एक स्ट्रॉंग मेसेज आमी सरकाराक दिवप आमच्या फाटल्यान. आनी जायतो फोर्स आहा. आनी हो फोर्स जेन्ना आमकां यूज करपाक पडटलो तेन्ना आमी करतले. आमकां आझाद मैदान धरून ते लोहिया मैदाना पर्यंत जर आमगे आंदोलन पावोवपाक पडलें जाल्यार आमी पावतले. आमी ह्या फाटी उगी रावपाना. आमची फायट जी आसा ती चालूच उरतली आनी टील लास्ट ब्रेथ म्हणटा तशें आमी फायट करीत रावतले. थँक्यू. नवीन आनी शशांकान सांगलें आसा की सकाळच्यान सोशल मिडियाचेर जेन्ना मॅसेजी व्हायरल जावपाक लागल्यो, अवी बाबड्यान हांगा सदा भशेन तो हांगाच IDC कास्ट म्हटल्यार जाता की ताणें येवन तो व्हिडियो काडून जागी केले
आनी आमकां आमी त्या व्हिडियोचेर पळोवन आमी तुरंत हांगा आयले आनी ताणें LOP आनी MLA तुरंत मामलेदाराक आनी तलाटीक सायटीचेर आतां ताणें इन्स्पेक्शन करून गेला. आनी तुमी जाणा आसतले की आमी कालच सांगता ती आसा, पूण हेंची पळय हांकां कसली भिरांत ना ती. कालच आमी उलयता ती आसा की पोल्युशन हांगा पोल्युशनान काल ते नवी फॅक्टरी लागून आमी ओपोज करता ती आसा. पूण हें आतां ओपन जे आतां सोडटा पळय ते पोल्युशन इतली हें जाल्लें आसा. आनी म्हाका पोल्युशन बोर्ड कितें करता म्हणटा म्हाका समजना. अरे हांव कितें म्हणटा, फाटीं तुमी चवथी टायमार येवन गणपतीचें सॅम्पल घेवन तें पोल्युशन तुमकां दिसता POPचें सादें. चवथी टायमार तुमी येवन लोकांक त्रास केल्या, तेंकांय केल्यात आनी बाकीच्या सगळे दोन लास्ट हालीं चवथ म्हटल्यार आज येवन तुमी सील मारल्या. आनी हें ओपन तुमकां दिसना गव्हर्मेंटाक तें पोल्युशन चड काय हें पोल्युशन. हांगा म्हाका दिसता हांव आनी 5 मिनट उलयल्यार म्हाका हांगा हॉस्पिटलांत व्हरचो पडटलो, इतली सफोकेट जाता. त्या हांव चड कांय उलयना, तेणी सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा. तुमी हें चड हें करून गव्हर्मेंटान जाता बेगीन एक्शन घेवं. सांगला शशांक आवीन आनी मंजू हांव घराक आसलो आनी म्हाका LOPलो एक फोन येयलो आनी हिंगा मातशें प्रॉब्लेम जाला आनी घाण ऑलरेडी सक्सेसफूल हिंगा तें डांप केलां आनी तेजेर तें फिलींग करताय आनी तें ताका लागून मातशें वच म्हण हिंगा हांव ताका लागून हांव येयलो आनी चिंता गेल्या खरें तें वास येता आनी सगळ्यो लोकांपासून म्हाका मुगे एकलो फ्रेंड फोन मारले म्हाका ते म्हणून आज वास येता मरे म्हणून चिंता गेल्या खरें हिंगा हें वेस्ट डांप केला आनी तेजेल्यान तें कवर अप करपा म्हण तें विकोवपा म्हण तें वयल्यान तें फिलींग कोतालें म्हणटा तें हांवें तें स्टॉप केला. बट मुगे सांगणें हें म्हणल्यार आमकां कोंकणकारांक आमकां बरें करून रावूंक जाय आनी आमकां एटमॉस्फियर आमगेलो बरो जाय. आमकां तुमगे बिजनेस करें पूण आमकां तुमगे आड नाय, पूण एज पर यू गो एज पर द प्रॉपर चॅनल तुमगेले हे भाशेन ती हरशीं कोनाकाय आमकां ते भाशेन आमकां साफर जावपाक दिनाकाय आनी तुमगेले बरे भाशेन तुमी बिजनेस चलोय. पूण हे भाशेन तें वेस्ट घाण आनी राती तें फिलींग पळोवन हे भाशेन तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत।